आम्ही दुसरी विशयाचेर या जॉयल बाब आणि एक दुसरो विशय जो इंटरेस्टिंग जो आसा सारको जाचेर तुगेलो तूं म्हणटास त्या व्हिडिओ भितर चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली म्हत्वाचे विशय तांचे जालेच ना ते म्हळ्यार गोंयाक ज्या तरेचे क्रायम जावपाक लागला तो आनीक पयर भुरग्याचो फातर घालून खून जालो ताजे उपरांत तुगेले अशी एक सिरीज तयार जाता की मॅक्झिमम क्रायमा भितर आमकां तुगेले गोंयच्या भायले लोकूच इनवॉल्व आशिल्ले दिसता ते क्रायम करून तशें पळोवनूय वता मागीर तांकां खंयच्यान तरी वचून धरून हाडटात पुलीस आमचे हे पांडुरंग बाब आमी फाटली 1-2 आठवडे ही जी डेमोग्राफीक चेंज आसा गोंयचो ताजेर खूब खोलायेन उलयता ना इज दीस गोईंग टू बी द नॉर्म ऑफ द टायम्स अशें दिसता इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू हे पूण म्हाजें एनालिटिकल हे आसा की हे गोंयांतले 60 ते 70% क्रायम जे आसात ते भायलेच लोक करतात आणि तांकां आतां तूं कसो आडायतलो कारण रेल्वे कनेक्टिविटी जी आसा आमची किंवा बस कनेक्टिविटी ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिविटी जी आसा ती दीस रात चालू आसा सो म्हणटकूच ते पयर म्हापसाचें ते शॉप फोडला म्हणजे मोठे नासणकाराचे मोठे ज्वेलरी शॉप ते रातयात फोडून ते महाराष्ट्रान पुलीस आतां महाराष्ट्रान तांकां सोदता सो ते गोंयकार कोण ना हितून साखळेचे ते मर्डर आहात म्हणून जालें तितून तो गोंयकार कोण ना हे सगळे लेबर भायलो सो हे भायले येवन जे तेतून मोठ्या प्रमाणात त्या राज्यांनी वांटेड आशिल्ले क्रिमिनल आसात म्हणजे पयर जे एक ATM फोडपाचो प्रकार जाला त्या मनशान त्या गँग ती जी गँग आसा तेणी ह्याच्या पयलीं 7 ATM फोडले आनी तरी हे भायर भोंवता तेंच्यांनी आक्षेचें घर फोडलें तरी हे भायर भोंवता म्हणजे एक आमचो जो इन्व्हेस्टिगेशन जो विशय आसा ताचेरूय क्वेश्चन मार्क येता की 7-8 मशिनां ATM फोडून तो क्रिमिनल भायर आसा आनी ताका पयर धरला सो हे सगळे भायले गोंयकार कोण ना बांगलादेशी आसा भितर सो चडशे जे क्रायम आसात न्ही प्रमोद ते सगळ्या ह्या चडशा क्रायमांनी गोंया भायले लोक आसात तांकां ते कशें आडावपाचें हो एक मोठो प्रश्न आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता असले क्रायम आमकां गोंया भितर जाल्ले दिसनाशिल्ले आनी आतां ते सर्रास जावपाक लागले आनी प्रत्येक एक 5 क्रायम जर घेतले जाल्यार 4 क्रायम हे भायल्या लोकांनी केल्ले आसा सो हाचेर आतां गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की बाबा आमी कसल्या लोकांक हांगा भाड्याक दवरप कामाक दवरप हे आमी विचार करचो पडटलो लौकीक बाब हे कितें कारण एक 2 तरेचे क्रायम आसतात एक क्रायम्स ऑफ पॅशन ऑर क्रायम्स ऑफ व्हेरी पर्सनल नेचर ताका मोटीव आसता आनी एक दुसरे असे क्रायम आसतात जे फाटले कांय दिसांनी जाल्ले आमी पळयल्यात एक तो एक ऑर्गनायज गँग्स आसतात आनी दुसरी आसतात तुगेली जे क्षुल्लक कारणां वयल्यान तुगेलो एकमेकाचो जीव घेवपा मेरेन मजल वचपा सारकी क्रायम जे जनरली हे सेकंड कॅटेगरींतले क्रायम जे आसात ते गोंया भितर चड जायनाशिल्ले हे कितें चल्लां आनी हे खंय वचपाचें हे जे भायले जशें पांडुरंग सरान म्हटलें भायले लोक येवन मेनली हे सगळे करता आनी ताका गव्हर्मेंट हरशी तेजेर हें करता की जे टेनंट व्हेरिफिकेशन कायदो नवो हाडलो ह्यो सगल्यो गजाली गव्हर्मेंट लेवलाचे येता लोक खुबशे कडेन ते पाळिना ते वेगळी गजाल पण क्रायम जाले उपरांत क्रायमाचो कंट्रोल कसो येता खंयचोय क्रायम जाले उपरांत ते क्रायम तेजो इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान मागीर कन्विक्शन मेरेन जो रिजल्ट आसता तितूंतल्यान कोणाक तरी लेसन मेळटा की बाबा ह्या जमनीचेर क्रायम करप ना त्रासान पडटलो म्हणून पण हांव हेच चालू आसले इन्सिडेंटान एका पुलिसाक मेळ्ळो सिनियर ऑफिसराक आनी तो म्हाका ते गजाल सांगपाक लागलो की गोंयांत सद्या अशें जाला म्हणपाक लागलो की एक क्रायम जालो सो ताका धरपाचें मेन टार्गेट आसता पयलीं तो मेळ्ळो की तेंचो सिनियर जो ऑफिसर सुद्दां आहा न्हू ते आयवोन धरलो ताका पकडा ना ओके ओके सगलो विशय ताका पकडलो तेजे फोटो मारून तेजो छापलो तेजे फुडें मागीर ती केस कशी स्ट्रॉंग करप बाकी सगल्यो गजाली आनी तो डायरेक्ट खरो कन्विक्शनाक पावतलो बरी मोठे शिक्षक पावतलो ही गजाल आनी ते म्हणटा आसतना तो रिक्रुटमेंटाचे तो ऑफिसरूच सांगलो रिक्रुटमेंटाचेर गेलो की आमी रिक्रुटमेंट करता आसतना सुद्दां म्हणटा तो की PSI घेता समज जाल्यार ते ह्या वर्सा 20 PSI घेतले पण बरी एक क्वॉलिटी हें काडून घेतले फुडल्या वर्सा 20 घेवया तेजे फुडल्या वर्सा 20 घेवया स्लोली घेवया पण बरे घेवया वांगडा 100-150 भरले राशीन ते आनी तेजी ती क्वॉलिटी कितें आसली आनी ह्या आतांचे न्हू तो मागीर PI जातलो तो डिवायस बी जातलो ते स्टेटीचें मेन हें तेजे कडेन उरता सुत्रां तेजे कडेन उरतली लॉ एंड ऑर्डर सांगपाची आयज जर ही परिस्थिती आहा हे आमचे पयलींचे सिनियर पुलीस आसतना ते मॉनिटर करता आसतना आमी फुडली 15 वर्सां उपरांत पळोवंक जाय कितें परिस्थिती गोंयांत आसतली ती करेक्ट दोन्ही मुद्दे जोयल बाब अत्यंत महत्वाचे एक द डेमोग्राफीक चेंज आनी त्या डेमोग्राफीक चेंजा लागून द कायंड ऑफ क्रायम हांगा जावपाक लागला तो आनी दुसरो द कायंड ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन कारण आमची रिक्रुटमेंटा भितर जर अशी परिस्थिती आयली की
कोण तरी एक PSI जाता आनी ताका जर सारकी इन्व्हेस्टिगेशनच जर तुगे जमना जाल्यार मागीर कितें जावपाचें? इट इज नॉट इवन अ विशियस सायकल, इट इज अ कंप्लीट ब्रेकडावन. प्रमोद डेमोग्राफीक चेंज जी म्हणटा आमी ती वी एक्सपेक्टेड दॅट एंड वी हॅव टू रिकन्साइल टू द फॅक्ट दॅट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. कित्याक जो मायग्रंट इन्फ्लो जातलो तो जायत आसतलो आनी तो जायत आसा. बट हाव वेल आर वी इक्विप्ड टू पुट a system in place? Have we succeeded in putting a system in place? Are we in a position to track down each and every migrant to understand what kind of a migrant is flowing into the state? No. फाल्यां आतां पळय खुबशे आतां आमचे गोंयकार भायर वयता. ओके, दे मे गो टू स्विडन, दे मे गो टू विच एवर कंट्री दे वॉन्ट एंड देर आर स्ट्रिंजंट सिस्टम्स इन प्लेस. सो तो एक मायग्रंट थंय आयलो म्हणटच तांकां तो फॉलो करचोच पडटा आनी इफ यू डू समथींग रॉंग यू वील बी ट्रॅक्ड. You will be tracked and you will be deported, you will be penalized, you will be arrested, all of that. हांगा तशें जावंकूच ना बिकॉज वी डोंट हॅव अ सिस्टम इन प्लेस. आतां टेनंट व्हेरिफिकेशन आमी म्हणूंक लागल्यार प्रमोद जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं. देर आर अबाउट 10 years or more than that आमी उलयत आसा हे गजालीचेर टेनंट व्हेरिफिकेशन. एवरी टायम देर इज अ मर्डर हॅपनिंग this is becoming the topic. Tenant verification has to be intensified. Why is it not happening? Why don't we have a database of all the people who have come here? Correct. ये गजाली जी द मायग्रंट आय एम नॉट सेइंग दॅट ही इज गोइंग टू कम अँड किल द गोवन. आता पळय सांखळी जाला तेन्ना That may happen. That may happen. We say it will not happen. He may that not no. selectively choose a gun and तू गोवन मरे आणि तुका मारचो असो No, no, no. So on the spur That of is the true. moment, But फाल्या if your instinct is to kill somebody on a very frivolous reason, yeah, you'll then go- you may end up killing any human being. Yeah, so basically we don't have control. Basic thing is we don't have control because we don't have a database of the kind of migrant which is coming inside. If we are going to settle it every What time, a database asa. Finally, it comes down to the issue that Lokik raised, Pandit is the tenant verification. I think एकच जागो ज्या जाग्यार तुमी म्हणटा तशें रेल्वे स्टेशनाचेर कितें पुलीस बसतले कोण आयले काय पळोवपाक ना, you can't blame the police. कोण वता हें पळोवपाक बसतले ना, बट ते खंय येवन रावतात ही गजाल डेफिनेटली आमच्या कंट्रोला भितर आसा. तो डेटा तयार करप अँड दॅट इज अ जॉयंट ऑपरेशन फॉर मी. ते सिटिजन्स आणि लॉ अँड ऑर्डर सिस्टम हांचे जॉयंट ऑपरेशन हे जॉयंट ऑपरेशन अजून जाग्यार कित्याक पडना? सरकाराक आतां केन्ना आमी जागी जातले जेन्ना आमी तुगेले आज जशे गांवांनी JCB पावपा लागतकीर आमी रस्त्यार देंवल्यात. जेन्ना गॅजेट नोटिफिकेशन येतालें तेन्ना देंवनाशिल्लीं. तशें आतां कितें आमची घराक मायग्रंट घुसून कोणाक मारतकीर आमी जाग्यार येतले आनी तितली मेरेन टेनंट व्हेरिफिकेशन बी कांयच मनार घेवपाना. कितलेशेच मर्डर जे आसा आनी चोरयो त्यो भाड्याक रावपी लोकांनी त्याच घर मालकाकच मारलेलो आसा गोंयांत आनी घर मालकाच्या घरान लुटूनय गेल्ले आसा. हे सगळें जाला हाज्या पयलीं. तरी सुद्दां आमचे गोंयकार जे आसा ते आपल्या घरान भाड्याक दवरता पळय ताची म्हायती पुलिसांक दिनात. सो म्हाका ते CCTV नेटवर्क जे आसा न्ही क्रायम रेकॉर्डाचे पुलिसांनी त्याच्या आनी गोंयाच्यो ज्यो सीमा आसात आनी लास्ट टायम हेजे आमी उलयल्ले किंवा एअरपोर्ट आसत रेल्वे स्टेशन आसत किंवा चॅकपोस्ट आसत, जो कोण मनीस गोंयान एंट्री करता पळय ताचे हे जावप त्याची रजिस्ट्रेशन जावप गरजेचें. आनी ते रजिस्ट्रेशन एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू आसा गोंयान. ते रजिस्ट्रेशन पुलीस डिपार्टमेंटाची CCTVन जी सर्वीस आसा त्या नेटवर्काक ते कनेक्ट आसपाक जाय. म्हणजे जो एंट्री मारला मनीस ताचे देशांतल्या पुलीस स्टेशनांनी खंय गुन्हे आसात काय ना नोंद हाची म्हायती मेळपाक जाय. आतां बिंदास्त घुसप चल्ला गोंयान. एक खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. बिनधास्त घुसप बाकीचे राज्यांतले पुलीस गोंया येवन एक कोण तरी व्हडलो क्रिमिनल धरून व्हरतात आनी मागीर आमकां कळटा की अरे बाबा हो हांगा रावतालो काय म्हण. सामकें. तोय हांगाच येवन जिवाचा गोवा करता. आनी आमचें गोंय इतलें ल्हान आसा की सगळ्यो गजाली करप शक्य आसा. जसो हांवें पायलट प्रोजेक्ट सुरू आसा म्हटलं गव्हर्मेंटान खंय पावलो तो खबर ना. तो टुरिझम डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट जॉयंटली करता. तो म्हाका ती गरज आसा त्या गजालीची की गोंयांत जो मनीस कोण येता एंट्री मारता ताचें एक रजिस्ट्रेशन आसपाक जाय. एब्सोल्युटली लौकीक बाब ही गजाल सारकी न्ही. कारण जो मेरेन आमी सिटीजन सेन्सिटीव जावचे ना ह्या गजाली विशीं तो मेरेन कांयच जावचें ना. बिकॉज फॉर अ सिस्टम टू अशें सांगप की ना तुमी सगळे ट्रॅक करा म्हणून इज प्रॅक्टिकली फिजिकली इम्पॉसिबल न्ही. आमच्या गोंयकारांक संवय आहा तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हय सांगपाचें न्ही सारकें. आपली न्हू हे हो आमकां मार पडटा एक्चुली. भाड्याक दवरता खबर आहा भाड्याक रावपी पात्रांक मारून गेले पूण आपल्यागेर भाड्याक तुका जाय तसो जाय तशें तेजें चॅकींग करिना. सो ही आमचे एक आमकां जो गोंयकाराचो स्वभाव आहा मातसो करेक्ट की जबाबदारी दुसऱ्याचेर घालपाक तेजो हो फटको बसता. आमकां एक आनीक हें आसा सुय आसा की कितें मर्डर जाली वो कितें जालें चोरी जाली जाल्यार
ए पुलीस न्ही आशिल्ले रे न्ही दिल्ले कितें रे आनी कितें एवरीथींग इज फोकस्ड ऑन पुलीस एंड लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डावन हय आय थिंक तें आमी आतां मातशें क्वेश्चन काडूंक जाय आनी वी हॅव टू गेट टू द रियलिटी वी ऑन द ग्रावंड कशें आमचें हें प्रकरण आसा तें यू कांट हॅव पुलीस एवरीवेर ऑल द टायम